सुपरवायज लर्निंग म्हणून टॅक्नीक आसता. आतां खंयचोय विशय जेन्ना आमी एका प्रोग्रामांक शिकयतात ताका आमचे जे त्या विशया बद्दल ज्ञान आसा तें कळोवपाची पद्दत एक म्हणजे सुपरवायज लर्निंग, जाका डेटा सगळो आमी घेता ताका लेबल्स दिता की हें म्हणजे अमकें, हे पिक्चर हो फोटो आसा तो एपलाचो आसा, हो फोटो आसा तो गाडयेचो आसा, हाका आमी हें अमूक म्हणटात किंवा हाजे जे वेगळे वेगळे एट्रिब्यूट्स आसता की हाजो रंग तांबडो आसा, हाजो लेंथ 4 मीटर आसा, हे सगळे एट्रिब्यूट्स डेटाक लेबल करप आनी मागीर एक AI प्रोग्रामाक सांगप की हे तूं शीक. हाका सुपरवायज लर्निंग म्हणटा. अनसुपरवायज लर्निंग जें आसता तातूंत आमी सगळो डेटा AI एका प्रोग्रामाक दिता आनी तो प्रोग्रामाक सांगता हातूंत तुका कितें दिसता की हे जे सगळो डेटा तुका दिला तो तूं कसो ऑर्गनायज करतलो आनी मागीर तो प्रोग्राम गोज थ्रू अ सिरीज ऑफ अल्गोरिदम्स टू सी की कॉमन गोश्टी कितें आसा जो डेटा म्हाका दिला. मे बी थोड्यो गोश्टी ज्यो आसा त्यो ताजो एक कलर ऑलरेडी रेड म्हणून थंय बरयल्लो आसा सो आपूण त्यो एका कडेन क्लासिफाय करतलो, थोड्यो गोश्टी अमक्या तरेन क्लासिफाय करतलो. अशें कितल्या तरेन आमी एकूच सेट ऑफ गोश्टी वेगळ्या वेगळ्या क्लासिफिकेशनां करूंक शकता आनी तो अशी स्वताचीच ओन लेबल्स ताका तयार करता आनी मागीर जाय जाल्यार ह्युमन तातूंत फीडबॅक दिवंक शकता वीच इज सेमी सुपरवायज की बाबा हे तुवें करेक्टली लेबल केला, हे करूं ना आनी सो फोर्थ.